देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक मोहिमा तो सदांकाळ आमचे भितर आसा. ताचें जिवीत आमचे भितर आसा आनी तें जिवीत घेवन आमी चलता हर एक दिसा, हर एका वेळार. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो देवाक दिन वासूया. परतून ताणें आमकां एकठांय केल्या ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक आनी ताची स्तुती आनी आराधना करूंक. हे वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वासूया. ओब्रमहान दिलाबा शिखेरो सांताला कीमा कोरा कियारा बासे केरा कोत्याला कियाला लिब्रहान देले बेशा बाराबाराबा. आमी देवाची भुरगीं आसा आनी आमचे भितर जी आसा तो स्वामी जेजू क्रिस्त बलिश्ट आसा. त्या देवाक आमी दिन वासूया. त्या देवाच्या उतराक मान दिवया. त्या देवाच्या उतराक आमी फॉलो करुया. पहिली कोरिंथकरांची चीट अध्याय 14 अध्याय 15 आणि दुसरी ओळ आमकां सांगता, हांवें तुमकां ती परगट केली तशीच तुमी सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमचें तारण जातलें, नाजाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फळ. आणि तेच्या आदीची लायन आमकां सांगता भावार्थ निर्फळ. मोगाच्या भाव भयणांनो 2000 वर्सां आदीं जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारान आसलो आनी ताणें जी खबर परगट केली ती खबर जो कोण सत मानीत आनी तिचेर भावार्थ दवरीत तांकां तारण मेळटलें. 2000 आदीं जेजू क्रिस्तान हें उतर सांगलेलें आनी आतां 2000 वर्सां उपरांत हें देवाचें उतर आमच्या हातान आसा. पवित्र बायबला वरवीं, पवित्र पुस्तका वरवीं जर आमी हे देवाचें उतर सांबाळताव जाल्यार, ते फॉलो करताव जाल्यार मोगाचें आमचें तारण आसा. देखून ह्या पवित्र पुस्तकाक मान दिवया आनी हे पवित्र पुस्तकाक फॉलो करुया. पवित्र पुस्तकाक फॉलो करुया.
सोते तुझी सेवा करता आगावासा आगावासा सोमिया आगावासा सोमिया आगावासा सोमिया आगावासा आगावासा सोमिया आगावासा सोमिया आगावासा सोमिया आगावासा तू मोजो गोरी तू मोजो बुजवंडार तू मोजी गुपिस्वा तू मोजो देव तू मोजो गोरी तू मोजो बुजवंडार तू मोजी गुपिस्वा तू मोजो देव 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 जेजू तू मोजो देव जेजू तू मोजो देव जेजू तूच मोजो देव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सोबते तुझी सेवा करता आगावासा Praise the Lord. Hallelujah. देवान आदामाक विचारले, आदाम आदाम तू खंय आसा खंय आसा खंय आसा. उत्पत्तीचो पुस्तक आमी पळयता जे वेळार 3रो चॅप्टर आमी पळयता त्या देवाचो असो ताळो आदाम आदाम तू खंय आसा खंय आसा. देवाक खबर नासले आदाम खंय आसा तो जाणा पूण देव आदामा लागीं उलोवंक सोदता देव आदामा लागीं उलोवंक सोदता. हालेलुया. तोच देव तुमचे लागीं उलोवंक सोदता. आमेन. प्रेज. वेदाचे देवाचें उतर घेयात मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 23 24 and 25 पळयात कितें म्हणटा. तेन्ना पळयात क्रिस्त हांगा आसा वा क्रिस्त थंय आसा म्हण कोणूय तुमकां सांगीत जाल्यार तुमी तें सत मानिनाका. प्रेज द लॉर्ड. 24 कित्याक फटकिरे क्रिस्त आनी फटकिरे भाकणार उपरा आसतले. आमेन.
आनी जाता जाल्यार वेचून काडलेल्यांक पर्यंत फोटो पुरो तसल्यो व्हडल्यो खुणा आनी अचर्या करून दाखयताले. 25 17 हांवें तर तुमकां हें आदींच सांगून दवरलां. आमेन. सो हय जेजू क्रिस्त शिसांका एक कितें तरी व्हडलें गूट सांगपाचो प्रयत्न करता, व्हडलो गूट. आनी तो गूट अशा भाशेन आसा कित्याक जेजू भाशेन शीस वा जेजू भाशेन मनशां वा आपुणूच जेजू पळय. आयज ह्या उतराक घडये 2000 वर्सां जावन गेली, 2000 वर्सां जावन गेली, पूण आयजुनूय पासून फटकिरे क्रिस्त आसात. आमेन. आपणाकूच फटकिरे क्रिस्त म्हणटले आसात. आमेन. आनी खिरीच भाशेन जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान कोण तुमकां सांगतलो अरे जेजू म्हाका थिंगा दिश्टी पडलो, जेजू म्हाका हांगा दिश्टी पडलो. ना, जेजू म्हणटा ना, अशें ना. कित्याक म्हणटा जेजू हांव खंय दिश्टी पडोचो ना, खंयच्या वस्तूनय दिश्टी पडोचो ना, खंयच्या वस्तूंसूनय म्हाका हांव काम करूचो ना. कित्याक म्हणटा खंयच्याच वस्तूंसून हांव काम करूचो ना, कित्याक म्हणटा? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक जेजू म्हणटा हांव खंयच्याच वस्तूंसून काम करूचो ना? कित्याक जाणा? सिंपल आन्सर आसा तेजो. सिंपल आन्सर आसा. आमचो देव जीव देव आसा आनी जीव देव मेलेल्या वस्तून रावना. आमेन. सो जीव देव खेतून रावता? जीव देव जिव्या वस्तू मध्ये रावता. जिवी वस्तू कोण आसा? जिवी वस्तू हांव आनी तूं आसा. प्रेज द लॉर्ड. देखून 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3:16 क्लियर म्हणटा. पहिली कोरिंथकरांचें पत्र 3रो अवेसर आनी 16वी क्लियर म्हणटा तूं जावन आसाय. तूं आतां आमी आयकता न्हू. तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदिर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुजे भितर आसा हें तुमकां खबर ना. आमेन. देवाचो आत्मो तुजे भितर आसा हें तुका खबर ना. जायते पावटी आमी विचारता आमचे भितर कोणाचो आत्मो आसा तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जायते पावटी आमी विचारता आमचे भितर कोणाचो आत्मो आसा तो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कोणाचो आत्मो आसा तो. पळयात ज्या वेळार आमचे भितर आमकां खबर नासता कोणाचो आत्मो आसा त्या वेळार आमचे भितर दुसरे आत्मे येवन रावंक जातात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सस्माता कितें सांगता तें? प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार आमकां जर आमचे भितर खबर ना आमचे भितर कोणाचो आत्मो आसा हेचो अर्थ ह्यो जालो आमकां खबर ना आमचे भितर कोण आसा तो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात हांव जें सांगता तें तुमकां घडये कठीण दिसता आसलें पूण जायते जाणांक खबरूच ना आपले भितर कोण आसा तो. प्रेज द लॉर्ड. जायते जाणांक खबरूच ना आपले भितर कोण आसा तो. जायतीं जाणां अशींच भोंवतात ना. पहिली कोरिंथकरांचें पत्र 3रो अवेसर आनी 16वी क्लियर म्हणटा तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करता हें तुका खबर ना. आमेन. क्वेश्चन मार्क. पळयात आमकां खबर आसूंक जाय आमचे भितर कोणाचो आत्मो वस्ती करता तो. आनी जर आमकां खबर ना आमचे भितर कोणाचो आत्मो वस्ती करता तो हेचो अर्थ आसा कितें तर आमचे भितर दुसरी आत्मो काम करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जर तुका खबर ना तुजे कुडीचे भितर कोणाचो आत्मो आसा तर आमकां आमचे भितर कोणाचो तरी दुसऱ्याचो आत्मो काम करता. प्रेज द लॉर्ड. सस्वान घेयात
सुवावाचो 3रो अवेस्वर आनी 16वी ओळ क्लियर बाबा म्हणटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडून दिलो. कित्याक धाडून दिला? कित्याक म्हजो आनी तुजो नाश ना जावच्याक. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? म्हजो आनी तुजो नाश ना जावच्या, पूण म्हाका आनी तुका सासणीक जिवीत मेळचें. सो नाश ना जावच्या पासत देवाचो पूत येयलो, आनी जर त्याच पुताक आमी आमच्या जिवितांसून लांब ठेयता जाल्यार आमचो नाश 100% आसा. पूण जर आमी त्या जेजू क्रिस्ताक आमचे भितर दवरता जाल्यार 100% आमकां जिवीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमी बेसीक गजाल्यो शिकना. आमी कितें म्हणटा? ना हें अशें ना. सिंपल वर्स आसा, ज्या वेळार तुजे भितर वायट शक्ती आसा हेचो अर्थ देवाचो आत्मो तुजे भितर ना. पळयात, ओल्ड टेस्टिमेंटचे एक उदाहरण घेता. ज्या वेळार सावलान देवाची आज्ञा मोडली न्हू, सावलान देवाची आज्ञा मोडली न्हू, पवित्र पुस्तक सांगता 1 सॅम्युएलान देवाचो आत्मो सावला लागसून पयस गेलो. केन्ना पयस गेलो? ज्या वेळार सावलान तेची आज्ञा मोडली. ऑटोमॅटीक देवाची आज्ञा ज्या वेळार आमी मोडटा आत्मो पयस वयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी आतां ज्या वेळार सावलूचे भितर जो पवित्र आत्मो आसलो तो सोडून गेलो, त्या वेळार आतां देवाचो आत्मो तेजे भितर रावंक ना. ज्या वेळार देवाचो आत्मो रावंक ना त्याच वेळार तेजे भितर दुसरो आत्मो येयलो, तो म्हटल्यार सैतानी आत्मो, देवचाराचो आत्मो. आनी देवचाराचो आत्मो येवन तेका सतोवंक लागलो. पळयात बाबा, आमच्या लायफान सेम आसा. ज्या वेळार तुमी देवाच्या आत्म्यांक सोडटात तें घर एम्प्टी रावना. त्या सिंहासनार फकत एकूच बसोंक शकता, देवचार वा देव. ज्या वेळार तुमी देवाची कमांडमेंट मोडटात, देवाची आज्ञा मोडटात, त्या वेळार बाबा आत्मो तुमकां सोडून वयता देवाचो. आमेन. आनी वायट शक्तीचो आत्मो येता. आनी वायट शक्तीचो आत्मो एकूच येयना, पूण सगळ्यांका घेवन येता. पळय, जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें? आनीक 7 जाणांका हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. कितक्या जाणांका? 7 जाण. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात बाबा, सिंपल आमच्या जिवितांतले एक रुल्स जावन आसा. तुज्या जिवितांत जर जेजूचो आत्मो ना तर तुज्या जिवितांत देवचाराचो आत्मो आसा. आनी तुज्या जिवितांत जर देवचाराचो आत्मो आसा तर तुज्या जिवितांत जेजू क्रिस्त ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय, सजमोन घेयात बाबा. कितें तर जाणा, आमी व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू शिकोवच्या पेक्षा आमी धाकटुल्यो वस्तू आमी सजमोन घेवया. तूं कोण आसाय? तूं कितें आसाय? तूं ह्या संवसारांत कित्याक आसाय? तूं कोण आसाय? तूं कितें आसाय? तूं ह्या संवसारांत कित्याक? हे 3च वस्तू आमकां खबर ना. तूं कोण आसाय? तूं एका देवाचो, देव बापाचो, राजाचो भुरगो आसाय. आमेन. तूं कितें आसाय? तूं कितें आसाय हेचो आन्सर कितें? हेचो आन्सर जावन आसा तुजे भितर देवाचो भरलेलो आत्मो आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळय बाबा, इम्पॉर्टंट आसा तूं कितें आसाय, तूं कोण आसाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इम्पॉर्टंट आसा. जेन्ना काय ते धाकटुले आमी बेसीक वस्तू शिकना ना, ते ताकाय आमच्या कुडीचेर आमकां विजय मेळोंक शकता. एक पावट तुका सजमलें, तूं देवाचो भुरगो आसाय, तूं एका राजाचो भुरगो आसाय, तूं ह्या संवसारांत पवित्र आत्म्या वरवीं चलताय आनी जेजूची सगळी हत्यारां तुवें घेतलाय. आमेन. सो ही सगळें आमच्या सांगाताक आसतना आमी विजयी आसा. 100% आमी विजयी आसा. 100% आमी विजयी आसा. कित्याक? आमी देवाच्या आत्म्याक घेवन चलता. आमेन. सो थँक्यू जीजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून आमी विजयी आसा. आमी देवाच्या आत्म्यान घेवन चलता आनी सदांच घेवन चलता.
Amen. God bless.